पळोवया खबरो विस्तारान। मंगळारा म्हापशेच्या नागरिकांनी उदक ना म्हूण सुमार 2 वरां PWD खात्याक घेराव घालो। तशेंच 15-20 मिनटां सुमार PWD फुडलो मुखेल रस्तोय आडयल्लो। उपरांत येईन शेनवार मेरेन उदकाचो प्रश्न सोडोवपाचो थळाव्यांक आश्वासन दिलें। तुषार टोपलेन फुडाकार घेवन हो मोर्चा आयोजीत केल्लो। तांच्या ह्या मोर्चा खातीर कांय सुवातांनी सांज मेरेन उदक आयलें। आरडेक्स गोवा खातीर म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार। म्हणजे 8 दीस झाले 8 दीस झाले 8 दिसान इतले करोडांनी पैसे मोडटात ना तुम्ही हांगा घर फोन स्पीकरार दवर काय का तू कोण सांग मरे का अबय तो तुझ्याकडे उलयता तू कोण तुझा तू सिनियर कोण पण त्यांना कोण उलवत येतो त्यांच्याकडे चव्हाण कोण पळय हा बॉदर आहे सारको त्यांना सांगपा सारको कितें ते का पळय त्यांना कितें सांग न्ही असिस्टंट इंजिनियर वॉटर सप्लाय मिस्टर बेळगांवकर हो आयज आमकां आंदोलनाच्या समोर येयलो आनी तेणी अशें सांगलां की म्हापशाची अर्दी एरिया खोर्ली हावसिंग बोर्ड आनी बाकीचो भाग ज्या भागाक आतां पर्यंत पाणी मेळोंक ना त्या भागाक आयज तो उदीक सोडटलो आनी उरलेलें उदीक फाल्यां सकाळीं सोडटलो आनी फाल्यां सकाळीं संपूर्ण म्हापशा भागाक उदीक मेळटलें हें तेणी आश्वासन आमकां हांगा तोंडी दिल्लेलें आसा। फाल्यां जर संपूर्ण म्हापशा उदीक जर मेळोंक ना जाल्यार परवां परत म्हापशेकार आमी हांगा येतले हें ताका आमी सांगलेलें आसा आनी तेणी तें एक्सेप्ट केल्लेलें आसा आनी ताका लागून आयचो चक्का जाम आनी आयचो घेराव त्या खातीर आमी जो आज म्हापशेकारांक एक उलो दिलो की PWDचेर आमी आज मोर्चा व्हरोया आनी जो AE आसा जो उत्तर न देणारो AE आसा ताका आमी जाप विचारपाचो निर्णय घेतलो आनी आज सगळे म्हापशेकार आपले राजकीय मतभेद विसरून एका उदका खातीर आमी सगळे एकत्र येयले आनी आमी आज AEक जवळ जवळ 2 तास घेराव घालून दवरलो। पण त्या दुर्दैव इतक्यात की त्या AEक तो ESC कोणूच किंमत दिना, त्याचो एक फोन आन्सर करिना म्हणून आज म्हापशेकारांक अत्यंत उदकाचे त्रास सहन करचे पडले। त्यानंतर जो आमी हांगा काही वेळा खातीर चक्का जाम केलो त्यानंतर जो AE हांगा बेळगांवकार येयलो आनी ताणें सांगलें की आज ताणें अर्द्या भागाक उदक दिता फाल्यां अर्द्या भागाक उदक दिता। येणाऱ्या काळांत अशा प्रकारच्यो काही समस्या निर्माण जाल्यो तर तुम्ही सगळ्या म्हापशेकारांनी संघटीत जावया आनी परवा अशा ताणें दिलेलें आश्वासन पूर्ण करूंक अपयशी ठरलो तर परवाचे पुन्हा एकदा आमी आंदोलन करतले। तुम्ही कितें त्यांच्या सोल्युशन आता बाकीचे एरिया थोडे कटेल करून तांकां दितले उदक कितले एरिया डायवर्ट करता एरिया आता वाडे खूब आसा ते कंटिन्युअस आमकां 24 वरां उदक पडत जाल्यार आमी म्हापशा सगळ्याक दिवंक शकता। आमी आतां थोडे बाकीचे फुडले थ्रॉटल करून मातशें कंट्रोल करून तांकां हाफ एरिया दितले हाफ एरिया पडत। बट सर कितलो तेंप जालो इशू आमकां 16 MLD उदक जाय एक 8-9 MLD आयज पडत जाल्यार हाफ एरिया कवर करतले फाल्यां 8-9 MLD फाल्यां करतले। बट कितले तेंप जालो सर हो प्रॉब्लेम असो जातालो हो प्रॉब्लेम 7 दीस जाले 7 दीस जाले ताका लागून उदक तांकां सप्लाय सारको ना पंप शॉर्ट जाल्ल्या कारणान पंपींग कमी जाल्ल्या कारणान म्हापसा वयर आसा आमची टाकी भरपाची उदकाचो फ्लो तितलो सारको ना। सर तुमकां WRDन कितें 2 पंप दिले म्हण आयकता कितें जाता आमच्या कडेन डायवर्ट खंय करूंक ना उदकूच कमी जाता ते उदीक ना सगळ्यांक तेंचेय बंद केल्ले आसा कंट्रोल करून कोणाचें उदक कोणाक दिवंक ना फक्त कंट्रोल करून आमी उदक वयर आसल्या कारणान टाकीन पडना ते। सर एक सारकें कन्क्लुजन केन्ना मेळटलें का बाय सॅटर्डे मेरेन रेगुलरायज जातली रेगुलर बाय सॅटर्डे बाय सॅटर्डे